देव आमकां खास लायना, आमचे पातोक आमकां खास लायता. देव आमकां हेमकोणांतली निवाडटा, पूण आमी पातखान रावत तर हेमकोण आमकां सारकें गिरासून काबार कोत्ता. आमकां कितें करूंक जाय? आमी आतां मिसाक येता, सगळें कोत्ता, पूण आमचें जिवीत जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणून तें आमी उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक दिना. तर हांगसर आमी चुकता. आमी भायल्यान जेजूचो पाटलाव कोत्ता, पूण भितरल्यान कितें चलता तें ताका आमी हाजीर ना. आमी तर जेजूक निवडीत जाल्यार जेजू सारके आमी जातले. कित्याक तो जावन आसा आमची वाट, तो जावन आसा सोत, आनी तो जावन आसा आमचें जिवीत. आमी शांतीन जियेतले म्हणून पयले वाचपान सांगलां आमकां. नाजाल्यार आमचे मदें पळय कितली उचांबूळ आसा. कित्याक लागून? आमी भायल्यान म्हणटा जेजूच्या पाटलावदारां, पूण भितरल्यान आमी ताचे सारकी ताका एकवटून जियेना. देंवचार आमकां शिटूकपणी आपल्या ताब्यांत करून तशीं दवरलेलीं आसा. खूब वस्तूंनी आमी बरीं आहात, पूण 2-3 वस्तूंनी आमी सारकीं नात. आतां तें आमी उमटून काडूंक जाय. आनी ताणें इवोपार सांगल्या, आमी तो थिंचर त्या वस्तूंनी बरीं फळां दिना जायत. बाकीची सगळीं फळां दितात ती बरीं आहात, पूण हें तर दिना जाल्यार आमचें आख्खेंच जिवीत पिडार करून उडयलें. आमी, देवान न्हय, आमी उडयता. कित्याक आमी हांगसर ह्या थोड्या वस्तूंनी देंवचाराक आमचें जिवीत दिता. आनी तो आमकां हांगसर पळयात सुखान दवरिना. आमी शांतींत आसना. भितरल्यान खूब तोळमोळ उचांबूळ आसता. हें पातकी जिवीत. आनी पयले वाचपान आमकां हाचो सारको स्पश्टपणी उल्लेख केलेलो आसा, म्हणजे सांगलेलें आसा. आमी तर जेजू क्रिस्ता सोबे आसत जाल्यार हें पातकी सोय आमचें आसा पळय तें ताणें बदल्लें. कित्याक ताचे सोबें जाणेन ताका पुनर्जीवन केलेलो आसा, तो आमचेय सोबें आसा. कोण? ताचो बापूय, जो आमचोय बाप. आनी तो आमचें जिवीत बदलता भितरल्यान सावन. आनी हे भाशेन जाणीन आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारलेलें आसा. ताणें आपलें जिवीत मोरोंक पर्यंत दिलेलें आसा. आयज इंग्लंडांक 40 मार्तीर पळय आसा, तांचे फेस्त समोरतात. पूण 200 वयर कातलिकांनी आपलें जिवीत वारयलें. थंयसर कितें जालें? इंग्लंडचो पळय राजा आसलेलो, ताका भुरगें जायना म्हणून ताणें आनी एकली बायलेक आपली बायल केली. इगोर्ज मातये एलाव कोन्ना म्हणून तो म्हणलो हांव राजा, हांव कोत्तलो, म्हाका जाय पळय तशें. आनी हे भाशेन इंग्लंड सगळे प्रोटेस्टंट जाले, एंग्लिकन जाले. ह्या तेंपार ताणें खूब कातलीक पळय आसलेले त्या लोकांक बरोच पिडापीड दिलो आनी तांकां मारूनय उडयले. हे मार्तीर जालेले. ते म्हण लागले आमी असलें करपाक ना. आनी ते ताका समती दिना जाले. हाका लागून तांकां मारून उडयले. तांच्यो खूब बऱ्यो बऱ्यो जिविताच्यो गजाली आसात, त्यो हांगसर हांव सांगिना तुमकां. पूण आनिकूय आदल्या दुसऱ्या शेंकड्यांत 2 जाण भाव आसलेले. ते रोमचे आसले. रोमांत ते व्हडले दर्जाचे आसलेले. आनी ते वचोन आतां फ्रांस म्हणटा पळय, थंयसर तेन्ना ते सोयसोन म्हणटाले त्या गांवांक, गॉल. थंयसर वचोन ते दिसाचे जेजूक परगडटाले आनी रातचे ते हे आसलेले
चांबार आसलेले आनी ते मोचेबा करून ते विकताले, पूण दिसाचे असले काम करताले. इतलो लोक क्रिस्ताचो पाटलाव करता म्हणून मॅक्सिमिनियन तो पातशाय आसलेलो, ताका कळोन आयलें. ताणें ताका सांगलें तुमी करनाकात म्हणून. ते म्हणून लागले आमी जें करूंक जाय तें आमच्या काळजांत आसा, ताका लागून आमी हें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयता. जेजू आमचे सवय वावुरता, ताका आमच्यान आतां नाकारूंक जायना. दुसऱ्या देवांक आमी तांची पुजा करची ना. ताका बरोच मारहाण दिलो, ताका गरम उदकान पर्यंत बुडयले, पूण ते मरण जाले. व्हडले आकटे केल्ले. जो पळय कोण ते आकटे करतालो तो तातूंतच पडोन मेलो. हाका राग आयलो, हांची मागीर तकलीच कातरून उडयल्यो. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, पळयात कशे भाशेन ते ठामपणी जेजूच्या एकवटान रावले आनी जेजू तांचे सगळें बरें करतालो तें थांबोनासतना तांणी करीत रावले आनी हाका मरण पर्यंत ते सोंसूंक तयार आसलेले. आमी पळयात धाकटे धाकटे वस्तू कोणें तर आमकां कितें वायट म्हणलें रोखडेच आमी जाता, आमी तांचेर रागार जाता, रागान उलयता आनी दुसऱ्यांचेरूय तो मागीर राग काडटा. असलें जावंक फावना आमचें सगळें, हें जाणो आमी. पूण कशें करतलें हांव? जेन्ना दुसरीं आमकां कितें वायट म्हणटात करतात तेन्ना आमी आमचे वस्तुकीत जियेता की जेजू सवेन जियेता, थंयसर आमची तपासणी जाता. थंयसर आमी जेजूच्या ताब्यांत तांची चिंतना उतरां करून करण्यो दवरूंक जाय. आनी ताचे सवेन दवरली की ना मागीर तो आमकां घोटाय दितलो. ताचे सवें तांकां बरें उतर दिवच्याक, बरी करण्यो करच्याक. आनी हांगसर एक मरण आसता आमचें. निस्वार्थीपणांत आमी जियेता आनी दुसऱ्यां पासत आमचें जिवीत वारयता आनी तांकां हे भाशेन जिवीत मेळोंक लागतलें. सान फ्रांसीस शेवेरा सवें तशेंच घडलें. जेन्ना सांतिनासान ताका सांगलें, अरे बाबा तूं हें सगळें करताय तें कित्याक? तुजो आत्मो तो तुवें इबाडलोय आनी हें सगळो संवसार जोडले, कसलो आदाव तातूंत? ताका तें मानूंक ना. पूण हळू हळू तीं उतरां देवाचीं ताच्या काळजांत रिगलीं आनी ताणें आपलें जिवीत मागीर जेजूक दिलें. हे भाशेन पासियेंस आमी काडूंक जाय. पूण आमचें जिवीत दुसरीं आमकां जेन्ना पातकान उडयतात तेन्ना आमी ती धोणवण करूंक जाय, जेजू सवें रावंक जाय आनी आमचें जिवीत बदलूंक जेजू सवें आमी मागणें करूंक जाय. तर आतां आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सवें आसा, आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. हें केन्नाच विसरचें न्ही. जेन्ना आमी आमचे वस्तुकीत जियेता तेन्ना हें विसरतले हांव, पूण जेन्ना आमी ताचे बरोबर जियेतले हांव तेन्ना आमी जाणो जातले हांव की तो आमचे भितर आसा, ताची गोठाय आमचे सवें आसा. आनी ही चिंतना, उतरां, कोन्यो, चाल, वंदवण्यो आमचे सवें आसात त्यो सगल्यो जेजूच्या नांवान जेजूचेरूच दवरली की ना तेन्ना आमकां ताणेन सुटका दिल्ली आसा. त्या प्रमाणे आमी भितरल्यान स्वतंत्र जातले म्हणून आयज आमकां देवाच्या उतरान सांगलां त्या प्रमाणे जिवंक आमची ही दणवण आमी चालू दवरुया आनी जेजूक आमचें जिवीत सदांच पेटोवया. आमेन.